म्हापशा वेपारी संघटनेच्यो त्यो चारूय मागण्यो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केल्यो। देखून 23 तारखेर म्हापसा बाजार बंद दवरपाचो निर्णय वेपारी संघटनेन फाटीं घेतला। वेपारी संघटनेच्यो मागण्यो मान्य करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आश्वासनां। जो नितळसाण कर 5 वर्सां खातीरचो लागू केला तो एकाच वर्साचो जातलो। वेपाऱ्यांक जो नितळसाण शुल्काचो श्रेणी दर लागू केल्लो तो तात्काळ उणो करतले। ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्साचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे पयशे परत मेळटले। फक्त 31 मे पयलीं केल्ले अर्जांक उसरा शुल्क माफ करतले। म्हापसा पालिका कारभारांत वाडिल्लो गैरकारभार उणो जालो ना, तशेंच वेपारी संघटनेन कर संदर्भात केल्ल्यो मागण्यो 2 दिसां भितर मान्य जाल्यो ना जाल्यार 23 तारखेर सोमाराक बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतिल्लो। पूण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन ह्या विशीं सविस्तर चर्चा केल्या उपरांत तांणी आमच्यो मागण्यो मान्य केल्ले खातीर वेपारी संघटनेन मुख्यमंत्र्यांचे उपकार मानले। ते आमच्या आमदारान आनी सीएम सरान मेळून आमकां आमचे रिजॉल्व केले। सो आमी तो बंद आसा पळय तो आमी फाटीं घेतला आनी हांव आमच्या म्हापशेच्या आमदाराचे आनी सीएम सराचे दोगांचे धन्यवाद। 4 मागण्यो आसल्यो की 5 वर्साचे सॅनिटेशन चार्जीस एप्लाय जाल्ले आनी सेकंड जो आमचो रेट चुकलेलो तो आसलो। तिसरो जे कोणी एक्सेस पयशे भरला तो रिफंड मेळपाचो आसलो आनी चवथो विशय आसलो लेट फीज आसा पळय ती लागची न्हू। तर ते पयले 2 विशय आहा पळय ते कनेक्टेड आसले। आतां सीएम सराच्या नजरेक आमी जे भितर ते मिस्टेक आसली पळय ती हाडून दिली आनी तेंच्यांनी तो विशय लक्षांत घेवन सीएम सरान सांगलें की डायरेक्शन दिला की तो रेट चुकला आमचो पळय त्या रेटीक करेक्ट रेट रावपाचो। तेजे खातीर जे आमचे जे भरपाचे पयशे आसले पळय ते खूब कमी जातले आनी त्या खातीर हांव तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा म्हापशेकाराच्या वतीन। सेकंड विशय आसलो तो रिफंडाचो तो तेंच्यांनी एग्री केला। जेंच्यांनी एक्सेस एमावंट भरला पळय तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें फॉर्मेलिटीज करची आनी तेंचे पयशे परत मेळटले अशें आमकां सीओ सरान आनी सीएम सरान दोगांनी सांगलां। आनी तिसरो लेट फीज लावपाचो प्रश्न आसलो पळय जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्लिकेशन केला तांकां लेट फीज लागची ना अशें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा। मे पयलीं कोणें 31 मे पयलीं कोणें दिला पळय एप्लिकेशना तांकां फायन लावचें ना। तेच्या नंतर मागीर कोणें गेलो तेका ती फॉर्मेलिटी लागतली। सो ऑलमोस्ट आमचे 4 विशय सॉर्ट आउट जाल्ले। 3 काय 4 विशय जे आसले ते सगळे रिजॉल्व जाल्ले आसा। मंडेचो जो बंद आसलो तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा दे विल बी नो सच बंद। एवरीथिंग विल ऑपरेट द वे रेग्युलर सोमारचो बाजार जो आसता एवरीथिंग विल ऑपरेट द वे इट इज। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।